फाल्यांच्यान गोंयचें मॉन्सून सेशन सुरू जावपाचें आसा विधानसभेचें आनी ह्या सरकाराच्या कार्यकाळांतलें सगळ्यांत लांबेलें सेशन जावपाचें आसा। विरोधक मागताले की लांब सेशन्स घेया आनी ते प्रमाणे लांब म्हळ्यार 18 दिसांचें सेशन जावपाचें आसा। ह्या सेशनान खंयचे खंयचे विशय येतले आनी खंयच्या खंयच्या मुद्द्यांचेर विरोधक सरकाराक कॉर्नर करपाक शकतले हे एनालिसीस आमी तुमचे मुखार घेवन येता। तुमी पळयता एडिटर स्पीक आनी हांव रुपेश सामंत। फाल्यांच्यान जेन्ना असेंब्ली सेशन सुरू जातलें तेन्ना नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीचेर विरोधक सरकाराक धारेर धरपाचो प्रयत्न करपाची शक्यताय आसा। विरोधकांनी वेगवेगळे प्रश्न घातिल्ले आसा आनी त्या प्रश्नांतल्यान सरकाराक धारेर धरपाची तांचो प्रयत्न आसतलो। आमी पळयलां की जेन्ना राज्यसभा निवडणुकीचो विशय आयलो तेन्ना विरोधक एकमेका कडेन लागीं येवपाक शकूना, तेन्ना कॅन्डिडेट घालपाक शकूना, पूण फ्लोर मॅनेजमेंटा वेळार मात विरोधकांनी एकमेकाक हाताक हात धरून सरकाराक विरोध करपाचें ठरयल्लें आसा। आनी आमी पळयलां की गोवा फॉरवर्ड पक्ष, काँग्रेस आनी आम आदमी पार्टी हे तीन पक्ष तर एकमेकाक विचारून तांणी प्रश्न घातिल्ले आसा आनी ताका लागून प्रश्न कंबायन आसा। भितर रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे प्रश्न आसतले जाका लागून कंबायन प्रश्न आसतले। नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीचेर फाल्यां चर्चा जावपाची शक्यताय आसा। दुसरी गजाल ज्या विशयाचेर चर्चा जावपाची शक्यताय आसा ती म्हणजे इन्फॉर्मेशन अँड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट ह्या विशयाचेर। वेगवेगळे इव्हेंट्स करता सरकार जाका लागून विरोधकांनी ह्या सरकाराक इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकार म्हणून नांव दवरलां। आतां ह्या इव्हेंटाक कितलो खर्च जाता, कितें जाता हे सगळो विशय विरोधक काडपाक शक्यताय आसा। सो पयल्या दिसाचें सत्र जातलें, त्या सत्रान वेगवेगळे विशय येतले। एक म्हत्वाचो विशय आनी येवपाची शक्यताय आसा ती म्हणजे मायनींग ऑक्शना विशीं। मायनींग ऑक्शन जे जाल्लें आसा ताजेरूय विरोधकांनी प्रश्न विचारिल्ले आसा आनी ते जॉयंट प्रश्न आशिल्ल्या कारणान सरकाराक ताजेर जाप दिवची पडटली। सद्या एक विशय गाजता तो म्हणजे शेड्यूल्ड ट्रायब कम्युनिटी मागता की गोंयचे कांय मतदारसंघ आपल्या खातीर राखीव दवरचे। विधानसभा निवडणूक जेन्ना जाता तेन्ना कांय मतदारसंघान शेड्यूल्ड ट्रायबूच कॅन्डिडेट फिल्ड करचो पडटलो अशें करचें। आतां हें घेवन आंदोलनूय जाल्लें आसा। तर ह्या विशयाचेर फाटले फावटी सरकारांनी कांय प्रॉमीस केल्लो तोय विशय हे फावटी विधानसभेन गाजपाची शक्यताय आसा। ह्या विशयाचेर काँग्रेसवाल्यांनी चड करून दामून धरपाची पॉसिबिलिटी आसा, कारण सद्या आमी पळयलां की शेड्यूल्ड ट्रायब कम्युनिटीचें जे आंदोलन जालें आनी आझाद मैदानाचेर जेन्ना आंदोलन जालें तेन्नाय काँग्रेस फुडारी थंय येवन बशिल्ले। सो सरकार कितें जाप दितलो ह्या विशयाचेर हाजेर सगळ्यांची नदर लागून आसा। आनी एक विशय जो फुडल्या 1-2 दिसां भितर विधानसभा सत्रान येतलो तो म्हणजे पावर डिपार्टमेंटा विशयी। आमी पळयलें की पावर मिनिस्टर सुदीन ढवळीकार हांणी वेगवेगळ्यो घोशणा केल्या, पूण सद्या जे अंडरग्रावंड केबलिंग चल्ला तेजे विशयी खूब जाणांक प्रश्नचिन्ह पडलां। आतां त्या अंडरग्रावंड केबलिंगा विशयी बी सरकाराक धारेर धरपा खातीर विरोधक प्रश्न विचारपाचे आसा आनी हो प्रश्नाक जाप दिवपा खातीर सुदीन ढवळीकाराक आपलो डेटा रेडी करचो पडटलो। पयले दिसा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, पावर मिनिस्टर सुदीन ढवळीकार आनी एक मंत्री आसा जाका जापो दिवच्यो पडटल्यो त्यो म्हणजे सुभाष फळदेसाय, सोशल वेलफेअर अँड आर्कायव्ज अँड आर्किओलॉजी मिनिस्ट्री। आमी पळयलें की हालीं जेन्ना SIT प्रकरण जालें तेन्ना कांय आर्कायव्जाच्या मनशांचे थंय इनवॉल्वमेंट जाल्लें आसा आनी कांय जाणांक थंय अटक केल्ली आसा। आतां ह्या धर्तरेचेर विरोधक तांकां प्रश्न विचारपाची शक्यताय आसा। आर्कायव्जान आनी एक विशय जाला तो फाटले फावटी म्हणजे आर्कायव्ज अँड आर्किओलॉजी वेगळी डिपार्टमेंटा केल्ल्या कारणान स्टाफ बायफर्केशन जाला काय ना ह्या विशयाचेरूय विरोधक प्रश्न विचारपाचे आसा। हे सगळ्यो आमी ज्यो गजाली तुमच्या मुखार हाडटा हे सद्या म्हणजे सुत्रांतल्यान आनी आमच्या माहितींतल्यान कळिल्ल्यो गजाली। एक्चुअल अजेंडा फाल्यां जेन्ना असेंब्ली सुरू जातली ताच्या कांय वरां पयलीं आमकां कळटलो की खंयचे खंयचे प्रश्न येवपाचे आसा। पूण मॉन्सून सेशन जे जातलें तें विरोधकांक खातीर एक सुवर्ण संदी मेळटा की सरकाराक वेगवेगळ्या विशयाचेर धारेर धरप, तांकां कॉर्नर करप आनी तांकां एक्सपोज करप। सरकाराकूय ही एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा की आपले वेगवेगळे जे पॉलिसीज आसा तेजे विशयी उलोवपाक मेळटा। मुख्यमंत्री फॉर एग्जाम्पल आपणें जें केलां तें स्पश्टपणान विधानसभेच्या पटलाचेर तांकां मांडपाक ही संद मेळटली। जशें हालींच जाल्लें आसा नॅशनल एप्रेंटीस स्कीम आसूं ती पॉलिसी आसूं किंवा वेगवेगळे विशय आसा किंवा म्हादयचो विशय आसा। म्हादयच्या विशयाचेर जेन्ना भायल्यान लोक सगळे स्टेटमेंट करता तेन्ना मुख्यमंत्र्याक विधानसभेन स्पश्टपणान उत्तर दिवपा खातीर वेळ मेळटा, कारण तांकां अनडिस्टर्ब्ड टायम मेळटा आनी विथ फॅक्ट्स अँड फिगर्स ते उत्तर दिवपाक शकता। विधानसभा सत्र आमी म्हणटा तेन्ना फक्त आमी ऑपोजिशनाक पळोवंक शकना, जाल्यार रुलींग पक्षाचे आमदारूय अशे आसता जे आपले वेगवेगळे विशय मांडटा।
घडी तांकां क्वेश्चन ओवरान चान्स मेळना जाल्यार 0 ओवर आसता, कॉलिंग अटेन्शन मोशन आसता, ह्या वेळार ते आपले मुद्दे मांडटा. आतां पळोवपाचें आसा की रुलिंगाचे आमदार आपल्याच सरकारा विशीं खंयचे मुद्दे मांडटले आनी खंयचे मुद्दे घेवन ते विधानसभेत सरकाराचेर टिका किंवा सरकाराचेर सजेशन करपाक पळयतले. पूण दुसऱ्या वटेन आमी पळयता की सरकाराच्या मंत्र्यांकूय ही बरी संद मेळटा की सरकाराच्यो ज्यो पॉलिसीज आसा की कशें डेव्हलपमेंट जाल्लें आसा ताजेर स्पश्टीकरण दिवप आनी लोकां मुखार ते स्पश्टपणान हाडप. आमी पळयलें की गोंयच्या फायनान्शियल कंडिशना विशीं स्टेटमेंट जाता की गोंयचे फायनान्शियल कंडिशन घडये सारकें ना, पूण मुख्यमंत्री दावो करता की फायनान्शियल कंडिशन बरें आसा, स्टेबल आसा. फाटली फायनान्शियल मिटींग जाल्या उपरांतूय तांणी हो दावो परत केल्लो आसा. आतां विधानसभा सत्रांत जेन्ना हो विशय येतलो फायनान्सा विशीं तेन्ना मुख्यमंत्र्यांक पुराय डेटा दिवन सगळ्या जगाक आनी खास करून गोंयकारांक सांगपाक मेळटलें की आमची गोंयची फायनान्शियल सिच्युएशन म्हणजे अर्थीक स्थिती कशी बरी आसा आनी खंयची खंयची पावलां उबारल्या. विधानसभा सत्र म्हटलें की आमकां दिसता की विरोधकांक बरो चान्स पडटा, पूण इक्वल्ली तितलोच चान्स रुलिंगांक पडटा जे आपणे जो विशय काडिल्ले आसा ते विशय लोकां मुखार मांडपा खातीर. सो 18 दिसाचें हें सत्र तुमी सगळ्यांनी पळोवचें, कारण आमी खूब फावटी म्हणटा की हे सत्रान आमकां कितें फायदो, आमी सामान्य नागरीक. पूण ह्या सत्रांतल्यान जे विशय येता ते म्हाज्या तुमच्या सारक्या सामान्य लोकांच्या जिवनाशी निगडीत आसता. ताजेर तुमी नदर दवरा. खंयचोच बायस घेनासतना हें सत्र पळयात आनी तुमकां सत्र अनइंटरप्टेड पळोवपा खातीर गोवा न्यूज हब तुमच्या मुखार घेवन येता. अनइंटरप्टेड सत्र म्हणजे 11:30 जे सुरू जातलें सत्र ते सोंपता म्हणसर एक्सेप्ट फॉर टी ब्रेक आनी जो लंच ब्रेक आसा तो सोडलो जाल्यार सगळे आमी तुमच्या मुखार घेवन येतले. एनालायसिसूय घेवन येतले. आमचो ट्विटर हँडलर आसा ताका फॉलो करा, म्हणजे तुमकां ट्विट्सूय मेळटले. सपोजिटली तुमी खंय भायर गेल्या आनी परत येवन जर तुमकां चॅक करपा जाय कितें कितें जालें, तुमकां मिस जालें जाल्यार तुमी ट्विटराचेर पळोवपाक शकता. सो पळयत रावत गोवा न्यूज हब. आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें, विधानसभा सत्र सिरियस घेया, पळयात. आपलें मत तयार करच्या पयलीं कितें म्हायती आसा आनी कितें म्हायती सरकार दिता आनी कितें म्हायती विरोधक दिता ही आपूण न्यूट्रल मनान एनालायज करा आनी तेन्ना डिसायड करा की आपल्याक कितें बरें आनी आपल्याक कितें वायट. तुमी पळयतात गोवा न्यूज हबावेली एडिटर्स स्पीक ही कार्यावळ. फाटल्या 2 कार्यावळींनी तुमी आमकां जो मोग दिलो ताका लागून देव बरें करूं. तुमचे कमेंट्स आमी सिरियसली घेता, सो आमकांय मातशें तुमी सिरियसली घेवन तुमी सबस्क्रायब करा, फॉलो करा. हाका लागून फुडल्यो कार्यावळी तुमकां मिस जावच्या पयलीं मेळटल्यो. पळयत रावत गोवा न्यूज हब.